नमस्कार, पळया अपडेट खबरो। गोयच्या मिनाच्या ताकीचेर तज्ञ समितीन सविस्तर अहवाल दिले उपरांतूच मिनाच्या मर्यादेचेर निर्णय सुप्रीम कोर्टान केले स्पष्ट। तो मेरेन मायनिंग केसीचेर निर्णय जावचो ना। मंत्र्यांक सोमारा मेळटली आनीक खाती। एक वाघ मेळ्ळो म्हूण अभयारण्य वाघ वाठार जायना। मुख्यमंत्र्यांचे वक्तव्य। HRD महामंडळाक काढले 13 नवे पोस्ट। 30,000 लोकांची नावां वेंचणूक वळेरेंतल्यान रद्द। तातूंत 2,000 वयर सरकारी कर्मचारी। विशेक उजेले अधिकाऱ्यांकडेन 2 देशांचे नागरिकत्व। महात्मा गांधींची 144वी जयंती मनयली गोंयभर। पोन्ने गोंयच्या सुवाळ्यान मुख्यमंत्र्यान मारलो अहिंसेचो उलो। प्रदेश काँग्रेसीन पणजे काँग्रेस भवनान ओपली गांधीजींक आर्गां। नेमके गांधी जयंतीच्या दिसा मडगांवान रवींद्र भवनान दवरलो मी नथुराम गोडसे बोलतोय वादग्रस्त नाटकाचो शो वयल्यान वाद जाल्ल्यान निमणो रद्द। रायबंदराव फेरी धक्क्यार मोटार थेट गेली न्हंयत। मध्यराती घडणूक उडी मारिल्ल्यान मोटारींतले दोगूय सालवार। फायर ब्रिगेडीन न्हंयतल्यान काढली मोटार। खबर विस्तारान। गोयच्या मिनाच्या क्षमतेचेर तज्ञ समितीन सविस्तर अहवाल दिले उपरांत मिनाच्या मर्यादेचेर निर्णय घेतले अशें सुप्रीम कोर्टान स्पष्ट केला। गोयच्या मायनिंग केशीचेर केंद्रीय खण मंत्रालयान आर्ग्युमेंट सोपयलो। आता मिनेरांनी आर्ग्युमेंटाक सुरवात केल्या। फुडली सुनावणी बिरेस्तारा। गोयचे मायनिंग केसीचेर सुप्रीम कोर्टात 7वे दिसा सुनावणी जाली। मंगळारा केंद्रीय खण मंत्रालयान आर्ग्युमेंट सोपयलो। उपरांत मिनेरांनी आर्ग्युमेंट घालो। सगळ्यात पयलीं वेदांता कंपनीच्या आनी VM साळगांवकार कंपनीच्या आदोगादान युक्तिवाद घालो। गोयच्या मिनाच्या क्षमतेचेर तज्ञ समितीन सविस्तर अहवाल दिल्या उपरांतच सुप्रीम कोर्ट मिनाच्या मर्यादेचेर निर्णय घेतले। तो मेरेन मायनिंग केसीचेर निर्णय जावचो ना। उरिल्ल्या मिनेरांचे आदोगाद बिरेस्तारा आर्ग्युमेंट करतले। कोर्ट दसऱ्या वेळार बंद आसतलो। बिरेस्तारा उपरांत बद्द 22 ऑक्टोबराक सुनावणी जातली। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। मंत्र्यांक येता त्या सोमारा आनीक खाती मेळटली। गोयच्या अभयारण्यांनी एकूच वाघ मेळ्ळा। एका वाघाक लागून गोयची अभयारण्य वाघ वाठार जावंक शकनात अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान म्हळां। मंत्रिमंडळ बसके उपरांत तो मिडिया कडेन उलयतालो। केंद्र सरकारान नवो भूंयसंपादन कायदो केल्ल्यान गोंय सरकारान सध्या आपलो नवो भूंयसंपादन कायदो स्थगीत दवरला। मनीसबळ उदरगत महामंडळा खातीर 13 नवे पोस्ट काडल्यात। सोमारा other than dropping or adding a minister, adding I can't do. So other than dropping a minister, it can be anything and everything. गरज पडल्यार हांव करतलो. There is no problem about it. If portfolio is given the last time, you don't expect the minister to answer that. If required, I will answer. म्हादयन अजून पर्यंत एकदा एका पर्टिक्युलर इन्सिडेंटाक एक टायगर स्पॉट जाला. That does not make it tiger सँक्च्युरी. काही बिलां मूव जातात अजून ती फायनल स्टेजीक येवन ना, पण येतली ती. एक तातूंत भितर आसतलें की IDCच्या म्हत्वाची बिलां IDCच्या हातूंत एक 37A एमेंडमेंट आसतलें जातूंत इंडस्ट्रियल भागांत डिक्लेर्ड इंडस्ट्रियल एरियेन जी इंडस्ट्री आसतली तांकां सगळे टावन प्लॅनिंगाच्या एंगलांच्यान परमिशन दिवपाचो अधिकार एक कमिटी MD चेअरमॅन आसतलो IDCचे, ताज्या अंडर एक 5 जाणांची कमिटी आसतली, ते ठरयतले. वॉट एवर इज रिक्वायर्ड टू बी एप्रूव्ड इंडस्ट्रियल एरिया. हय, कन्स्ट्रक्शन बिल्डिंग आतां दिता बट दे आर एक्सरसायझींग द पावर्स ऑफ what is normally given to panchayats or municipalities, local bodies. But now from planning angle also they will exercise. Infrastructure taxan 2 बारीक corrections आसात. एक तातले करेक्शन म्हणजे
टुरिजम इंडस्ट्रीच्या अंडर जे कितें कंस्ट्रक्शन किंवा एक्टिविटी जाता एक्सपान्शनाक, ताका आमी 2002 टुरिजमाक इंडस्ट्री स्टेटस दिल्लो. दॅट कन्फर्मेशन वील बी कॅरीड आउट इन दॅट एक्ट. एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जाका आमी एग्जेम केल्ले, ते एग्जम्पशन चालू दवरपा खातीर, कारण ते एग्जम्पशन बिकॉज ऑफ बाय डिफॉल्ट दॅट एग्जम्पशन गॉट सॉर्ट ऑफ रिमूव्ड बाय डिफॉल्ट. म्हणजे आनीक काही गजाली ॲड जाल्यामुळे तें एग्जम्पशन गेलें ऑटोमॅटीक. इट्स बिकॉज ऑफ सम डेफिनेशन क्लॉजीस which were introduced. So that is being restored too. Amendments to VAT Act, small ones. बारीक 1-2-3 बारीक फायनान्शियल ॲक्ट येवंक शकता, बारीक, म्हणजे दे आर नॉट समथींग न्यू टॅक्सीस. Land acquisition policy has been kept on hold because of the new Land Acquisition Act till the act comes into force. Probably takes care of what we are trying to do. So let me study that. In fact, it is more stringent than what we were thinking. फक्त फाटी काही जाणांक आमी जे प्रॉमिस दिला तांचे कितें, so let me study the new act. Only to that extent what is not covered under that we will cover. Otherwise there is no point in coming out with a policy when the act itself is coming. सुमार 2200 सरकारी कर्मचाऱ्यांची नावां वेंचणूक वळेरेंतल्यान रद्द जातली. हातूंत 20 उंचेले अधिकारी आसात. तांचे कडेन 2 देशांचें नागरिकत्व आशिल्ल्यान तांची नावां वतलीं. सरकारी अधिकारी धरून सुमार 29,000 नावां वेंचणूक वळेरेंतल्यान रद्द जातली, अशी माहिती वेंचणूक अधिकारी नारायण नावतीन मिडियाक दिल्या. वेंचणूक वळेरेंत नवे मतदारांची नावां घालपाचें आनी मरण आयिल्ल्या मतदारांची नावां इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अधिकारी रद्द करतात. सध्या हे काम चालू आसा. ह्या वळेरेंतल्यान सरकारी अधिकारी धरून सुमार 29,446 नावां रद्द जातलीं. 20 सरकारी अधिकाऱ्यां कडेन 2 देशांचें नागरिकत्व आसा. ताका लागून तांचीय नावां वेंचणूक वळेरेंतल्यान वचपाचीं आसात. हे अधिकारी धरून सुमार 2,200 सरकारी कर्मचाऱ्यांची नावां रद्द जातलीं. Total population of 29,000, which is to be deleted during the present revision of electoral roll, because either they are yes, exactly. Yes. See, the ineligible voters would be probably more than this, because you have to include 25,000 voters who have attained the age of 18. That also needs to be included. So 29,000 plus 25,000 needs to be deleted, then only 25,000 included. That will make you the perfect roll. Recently, after this rationalization of polling station, the number of polling station has been increased by 9, and at present our total number of polling station in the state is 1622, in which we have in North Goa we have 955 and South Goa we have 667. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.